सनबर्नान अजून परवान्या खातीर अर्ज करूंक ना। आमी ताचेर विचार करतले। पूण दक्षिण गोंयांत जावपी सगळे इव्हेंटाक विरोधी पक्ष विरोध करता। देखून दक्षिण गोंयांत कांयच इव्हेंट करिनात अशें तांचें म्हणणें चुकीचें। कांय राजकारणी पयलीं निशेध करतात आनी मागीर इव्हेंट पास मागता अशी टिका पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केली। सनबर्न पयलीं लास्ट मिनिट एप्लाय करताले पूण प्रॉब्लेम आशिल्लो। नाव आय हॅव बीन ऑलवेज सेइंग की गोंय एक म्हणून एक वाटेन साऊथ गोवाचे लोक म्हणटा की दाबोली आनी मोपाचे पॉलिटिक्स करून साऊथ गोवा कुशीक दवरले। अजून पर्यंत परमिशन मागून कन्सिडर करपाक काय येवना। सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन सनबर्न एज ऑफ टुडे। एज एंड वेन दे एप्लाय आय विल टॉक अबाउट इट। बट द प्रॉब्लेम हियर इज द वे वी हॅव स्टार्टेड थिंकिंग। युरीन कितें तरी ट्वीट केल्लो पूण युरी एज ऑपोजिशन लिडर पयलो सनबर्न खंयूय जावं ताणें पयलें सांगचें पडटलें ताजे सोयरे दायरे जावं नाल्यार सावथाचे लोक जावं कोणूच पास मागचे ना म्हणून सनबर्नाक कळ्ळें मरे। प्रश्न तो ना। ऑन अ सिरियस नोट आय थिंक वेन दे आर एसोसिएटिंग ड्रग्स वेन दे आर एसोसिएटिंग सनबर्न आय थिंक इव्हेंट्स आर डिफरंट। म्हणजे सनबर्ना वेळार ड्रग्स जाता आनी मागीर जायना प्रश्न खूब आसात। दे कॅन टेक अप द इशू बट एज अ इव्हेंट आय थिंक वी हॅव टू बी मोर क्लियर एंड हॅव अ क्लॅरिटी। नाका म्हणपाक नाका म्हणप मागीर जाय म्हणप हे सारकें न्ही। सो एज अ इव्हेंट जेन्ना टुरिजमाक येतले आय वील कमेंट ऑन इट मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन। वेन्यू खबर ना म्हाका कांयच खबर ना। सो जी न्यूज भायर चल्ल्या ताजेर फक्त हांव उलयतां। जेन्ना एप्लिकेशन कम्स आय विल बी एबल टू टॉक ऑन इट। दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्न महोत्सवाक वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी खर विरोध केलो। लोकांक त्रास जाता असले इव्हेंट दक्षिणेंत जावचे ना अशें क्रुजाचें म्हणणें। आमच्या साऊथ गोवा सनबर्न ऑर्गनायज करपाक लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा। सो ऑलरेडी प्लेस आयडेंटिफाय केलो ना, परमिशन मेळना, पूण ऑर्गनायझरान तेंचे ऑलरेडी टिकेट रजिस्ट्रेशन बुकींग स्टार्ट केलें पूण आमची गव्हर्मेंट म्हणटा अजून पासून तांकां परमिशन दिना प्लेस आयडेंटिफाय। सो हांवें कॉर्डिनेशन आमी सनबर्ना ऑपोज करता म्हणून आमी कॉर्डिनेशन घातलो आहा। प्लस आमच्या देवारा जायतो पाव प्रॉब्लम जाता। सनबर्न आहा तो प्रोग्राम रिलेटेड टू ड्रग्स तेजे एक्टिविटीज जायत्यो तेजे इफेक्ट जाल्लो। त्यासले एक्टिविटीज आमकां आमच्या साऊथ गोवाक नाकात, आमच्या भुरग्यांक इफेक्ट जाल्लो नाका। दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्न इव्हेंटाक लागून सरकारान थळाव्यांक विश्वासान घेवन निर्णय घेवचो अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें। खंयचोय प्रोजेक्ट नाजाल्यार इव्हेंट हाचे पयलीं लोकांक जर सांगलें जाल्यार बरें जाता अशें म्हाका दिसता। आतां तो इव्हेंट सावथान येता काय ते नॉर्थानूच करतले आनी सावथान येता जाल्यार तो खंय येता हाजे डिटेल्स म्हाका कांय खबर ना। सो हांव ताजेर चड उलोवंक सोदना। पूण खंयचो इव्हेंट एक नवो जर इंट्रोड्यूस करता जाल्यार लोकांक विचारून केल्यार बरें जाता। सीएम म्हणटा तो प्रायव्हेट इव्हेंटाक इतको हें करपाची गरज ना म्हणटा। प्रायव्हेट इव्हेंट म्हणटा तो ओके आहा पूण इवन प्रायव्हेट इव्हेंट एक आमचे संस्कृतीचे एक बाधा हाडूंक शकता। एक जालें। दुसरें म्हणल्यार कितें आहा तो प्रायव्हेट इव्हेंटाक लॉजिस्टीक जाय पडटा न्ही। लाखांनी लोक येतले जाल्यार तांकां खंय रावतले कितें करतले स्थानीक मनशांक तो सपोर्ट आसा काय ना। आज कितें जालां नॉर्थ गोवान किनारे पट्ट्याचेर लावड म्युजिका खातीर लोक घरां सोडून गेले। हो भंय साश्टीच्या लोकांक दिसता की आमचेर अशी कितें पाळी बी येतली। सो म्हाका दिसता आय थिंक मोर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। विदाउट नोईंग दीस डिटेल्स वी कॅन स्पीक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।